नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद. तणावमुक्त परीक्षेविशीं विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर साधलो संवाद. फुडाराचेर नदर दवरून करियराची करची निवड. आवय बापूय शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेवनच मुखार वचपाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो उलो. देशातले पविलियन्स इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळीत जातल्या अस्पावीत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली माहिती. गोंय फकत पर्यटन स्थळ म्हूण न्हय तर अर्थीक उदरगत आनी संदीचें एक उत्कृश्ट उदाहरण म्हूण विकास करपाच्या नदरेन करता सरकार वावर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. गोंयांत पयलेच फावट जीआयडीसीच्या एकूण 43 भूखंडाचो करतले लिलाव. दिली माहिती उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर परीक्षा पे चर्चा ह्या कार्यावळीची 7वी आवृत्ती आयज सकाळी 11 वरांचेर टावन हॉल स्वरूपात भारत मंडपमात जाली. ह्या खासा कार्यावळीक 4000 विद्यार्थी, पालक, शिक्षक वांटेकार जाले. परीक्षा पे चर्चा वरवीं प्रधानमंत्र्यांनी एग्जाम वॉरियर्स, विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर तणावमुक्त परीक्षेविशीं संवाद साधलो. दरेक राज्यांतल्यान 2 विद्यार्थी, 1 शिक्षक तशेंच कला उत्सवाच्या जैतिवंतांक खासा आमंत्रण आशिल्लें. मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है. अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना. तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है. खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं. उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है. एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है. और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे. आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे. सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए. हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है. और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए. परीक्षा पे चर्चा ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कार्यावळीचे प्रक्षेपण कुजरा शाळा संकुलात घडोवन हाडिल्ले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळींत वांटो घेवन भुरग्यांक आपलें करियर निवडटाना तांकां कितलो वाव आसा हाचो विचार करूनच तशेंच आवय बापूय आनी शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेवनच फुडें सरचें अशें सांगलें. वेगवेगळे अवेलेबल आसा की सदांच करियर ऑप्शन आपल्याक जे करियर आवडटा आणि आवडटाच बरोबर त्या करियराक फ्युचर कितें आसा. फक्त आवडलेच म्हणून जावचें ना, त्या करियराक फ्युचर आसा काय ना हाजो विचार तुम्ही करचो पडटलो. दॅट फ्युचर आसा काय ना आपल्या टिचर्सां कडेन डिस्कस करचो पडटलो, आपल्या पेरंट्सां कडेन डिस्कस करचो पडटलो. आणि खरोखरूच इट इज अ करियर फ्युचरिस्टीक जर आसत जाल्यार ते करियर घेवन आपण खूप फुडें वचपाक काय हरकत ना. आणि ताका लागून पर्सेंटेज डजंट मॅटर. हांव परत सांगता, म्हणजे तुम्ही जर त्या पर्सेंटेजीच्या नादान म्हणजे म्हाका 99% पडूंक जाय ह्या नादान जर स्टडी करीत जाल्यार एकदा टेन्शन येता. त्या नादान स्टडी करीत जाल्यार मागीर तितके पर्सेंटेज पडले ना जाल्यार आनीक चड टेन्शन येता. ओके, पडले ना काय आनीक चड टेन्शन येता. त्या खातीर म्हाका दिसता पर्सेंटेजीचें टेन्शन घेवं नाकात, करियराचेर फोकस करात. आणि करियराचेर फोकस केल्यार तुम्ही ते करियर 100% अचीव करपाक शकतले. बिहारचे नवे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी 8 कॅबिनेट मंत्र्यां सयत काल सोपूत घेतलो. एनडीए गठबंधनाचें नवें सरकार स्थापन जाल्या उपरांत आयज पयली कॅबिनेट बसका जाता.
इतले मजगती बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हांचे आड एनडीए सदस्यांनी नोटीस जारी केल्या। एनडीएच्या आमदारांनी विधानसभेच्या सचिवांकडेन ही नोटीस दिल्या। एनडीएच्या आमदारांनी अवध बिहारी चौधरी हांणी आपूण जावन राजीनामो दिवचो अशी मागणी केल्या। उनको तो स्वयं इस्तीफा कर देना चाहिए। इतले मजगती भाजपा फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी द्विपक्षीय गठबंधनाचेर खर टिका केली। सबसे बड़ी बात यह है कि किसने किसको डार्क में रखा वो तो नतीजा बता रहा है। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि सीट के एडजस्टमेंट की बात करिए। मूल बात समझना चाहिए, विश्वास की कमी। रिश्ता व्यक्तिगत हो या राजनीतिक हो, विश्वास पे चलता है। क्या इंडिया गठबंधन में विश्वास है? बातचीत करना चाहिए तो कोई न्याय यात्रा कर रहा है, जहां जहां घुसते हैं वहां पार्टी भाग जाती है। और दूसरा बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी हैं। तो रीजनल पार्टी सवाल उठती है कि भाई आपके पास वोट कितना बचा है, आप हमें सम्मान कितना देंगे? तो वोट है नहीं, सम्मान भी नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है ना। संसदेच्या अदमासपत्रक सत्राक 31 जानेवारी सावन सुरुवात जाता। ह्या फाटभुंयेर 30 जानेवारी केंद्र सरकारान सर्वपक्षीय बसका आपयल्या। संसदेची कारवाय सुरळीत जावची हाका लागून ही बसका आपयल्या। संसदेचे अदमासपत्रकी अधिवेशन 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी मजगती आयोजित जातले। ह्या सत्राच्या सुरवातेक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोनूय सभाघरांक जोडपणान संबोधित करतल्यो। 31 जानेवारीक संसदेच्या जोड बसकेत राष्ट्रपती उलोवप करतल्यो। 1 फेब्रुवारीक लोकसभेन अंतरीम अदमासपत्रक सादर जातलें। खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसा विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। जमनीच्या बदल्यांत रेल्वेंत नोकरी दिवपाच्या घोटाळ्यांत राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हांची अंमलबजावणी संचालनालयान खर चौकशी केली। अंमलबजावणी संचालनालयान ह्या संबंधात राज्याचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तशेंच तांचो पूत तेजस्वी यादव हांकां चौकशेक हाजीर रावपाचे समज धाडिल्ले। इन्वेस्ट गोवा समिट 2024 आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत सुरवात जाली। ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो, जीआयडीसीचे अध्यक्ष अलेक्स रिनाल्ड लॉरेन्स आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। जीआयडीसी आनी सीआयआय हांच्या जोडपालवान ह्या समिटाचें आयोजन जालां। ह्या कार्यावळींत उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोंय फकत पर्यटन स्थळ म्हूण न्हय तर अर्थीक उदरगत आनी संदीचें एक उत्कृश्ट उदाहरण म्हूण विकास करपाच्या नदरेन सरकार वावर करता अशें तांणी सांगलें। But as an example of the economic growth and opportunities. And the heart of this transformation lies in the singular force, ease of doing business. Over the past few years, my government, with unwavering support of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and his visionary leadership, has undertaken a series of bold reforms to unlock Goa's immense potential. We have cut through the red tape, streamlined the process, and created the fertile ground for your dreams to take root. We are building the future, the world-class highway, port, airports and digital connectivity to keep you seamlessly connected and your business humming. उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी उद्देग क्षेत्रांत आशिल्ली उर्जा राज्याच्या उदरगती खातीर उपेगात हाडपाच्या उद्देशान हे समीट आयोजन केला अशें तांणी सांगलें। Seeing all of you together when we are here making efforts to combine the industrial synergy to connect with the state of Goa, which otherwise perhaps is not so well known in the industrial sector. Even though it was well known that we are known for tourism or tourism related activity, the various
things that happen in Goa called the happening place for more reasons than one. Everybody would always think of Goa as the nicest place in the world. गोंयांत पयलेच फावट GIDCच्या एकूण 43 भूखंडांचो लिलाव करतले अशी माहिती उद्देग मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी खबराकारां कडेन उलयतना दिली. हातूंत 16 वेर्णा उद्देगीक वसाहतींत जाल्यार 27 लाटंबारसे उद्देगीक वसाहतींतल्या भूखंडांचो आस्पाव आसा अशी माहिती तांणी दिली. We have gone digital in a big way. I think some newer things have happened much ahead of other states as well. Like you saw technical application being cleared in less than a second. So that is the level we want to go by evolving a transparent system. My colleague here, who is the chairman of GIDC, Mr. Reginaldo Lorenzo, Mr. Pravimal Abhishek, with their support, we have been able to make everything transparent as far as land allocation is concerned. For the first time, on the website, you know which plots are available where, which plots can be allocated by Investment Promotion Board or GIDC, and which are there available for auction, because land is a precarious commodity, especially in a small state like Goa. And one thing perhaps which is also very important, I want to mention to the press, because I forgot only one point. For the existing industry, we want them also to expand. We are going to change the FAR in the industrial estates. We are going to double it. So for those existing units which are already thriving, if they want to do some additional workplace, they want to do something more, then they will be allowed to go vertical. This is shortly going to happen. गोंयांत आयोजीत जावपी इंडिया एनर्जी वीक 2024च्या दुसऱ्या आवृत्तीविशीं कांय ठळक मुद्द्याचेर खबराकारांक म्हायती दितना केंद्रीय पेट्रोलियम आनी नैसर्गीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी अंदू कॅनडा, जर्मनी, नेदरलँड, रशिया, UK आनी USA ह्या 6 देशांतले पॅव्हिलियन्स ह्या एनर्जी वीक कार्यावळींत आस्पावीत जातले अशी माहिती दिली. वेगवेगळ्या देशांतले 17 उर्जा मंत्री, 35,000 परस चड प्रतिनिधी तशेंच 900 परस चड प्रदर्शनकारी ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. I just want to recall that the India Energy Week started only last year. We had the first meeting in Bengaluru. It was a roaring success. Little noisy along with the roar. This year, the number of exhibitors in the second edition has increased by 30% within 1 year. We have 900 exhibitors. The exhibition area itself has also gone up significantly. Last year we had 15,000 square meters. This year we have 18,500 square meters. Now this is a lot of area. I mean, this is 18,500 square meters. The total revenue from private firms has gone up by 44%. The duration of the number of strategic sessions in the second edition will increase from 3 days to 4 days. There are 44% more sessions planned in IEW. We are happy to know that in IEW 1, we received 1,000 submission papers. These are all technical, those involving cutting edge developments, innovations. This year the number has gone to double of that, 2,000. संसदीय अदमासपत्रकाचे सत्र 31 जानेवारी सावन सुरू जाता. ह्या फाटभुंयेर गोंयच्या वेगवेगळ्या उद्देजकांनी आपल्यो अपेक्षा मांडल्यो. नॅशनल कावन्सील फॉर MSME ऑफ असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे अध्यक्ष मांगिरीश पै रायकर, वकाफ फूड्सचे संस्थापक आनी कार्यकारी अधिकारी साईराज धोण तशेंच न्यू इरा शिपिंग लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल जाधव हांणी अदमासपत्रका विशीं आपल्यो अपेक्षा मांडल्यो. Being the election year, this will be a very happy and pleasant budget as we feel.
and I'm sure that government is promoting a lot of and taking a lot of initiatives, especially to improve the business, because we are now going ahead, galloping ahead. We will be the number 3 economy very soon. So in that context, I think PLI, that is production link incentives, would be enhanced and more products will be brought in, and there will be more scope for investments in India. That is what we expect from this budget. Capital can be raised at a much cheaper and easier way, because that is one of the main roadblocks for startups today, where you can get cheaper capital and easy access to capital. That's very important. The other thing is availability of land and plots, like different IDCs across India, where you make it more friendly for startups to apply and get land to start their infrastructure and to grow. And another thing is the penetration of the schemes that are there. Schemes are there, but how useful they are and how much they reach the startups and the entrepreneurs is the thing. So in the budget, if they can make a mechanism through which the schemes reach the last mile is completed and it reaches the startup founders, it would be great. We are then who will fund you? Nobody will fund. If I have to give a loan to somebody, I will see what is the security I am getting. So if the main security of ship itself cannot be attached, nobody will fund us. कदंब महामंडळासयत हेर प्रकल्प आनी उपक्रमांची बुन्याद घालून प्रतापसिंग राणे हांणी राज्याच्या उदरगती खातीर मोलादीक वावर केला. तांकां लागून गोंयाक घटक राज्य, स्वतंत्र भास आनी स्वतंत्र वळख मेळ्ळी. सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर, मनोहर पर्रीकर हांचे प्रमाण तांचें योगदान सेगीत लोकांक यादीक उरतले, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांच्या 85व्या जल्मदिसाच्या सुवाळ्या वेळार तांणी आपलें मत उक्तायलें. आनी ते तेंच्यांनी काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत घडये काँग्रेसीचे राज्य तेन्ना आसलें म्हणून तांकां इजी गेलें तेन्ना घटक राज्य मेळप. तांच्याच कार्यकाळात तशी पळोवंक वचत जाल्यार न्यू असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचें उक्तावरण माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीच्या हस्ते तांच्याच कार्यकाळात जाला. म्हणजे आमी जेका म्हणटा की तांच्यांनी वेगवेगळे म्हणजे बुनयादीचे फातर ह्या राज्यात तांच्या कार्यकाळात घातले गेले. कदंबा ही सर्विसीस तांच्या कार्यकाळात सुरवात जाली, जी आज पर्यंत वेगवेगळ्या गांव वाठारांतल्यान कदंबा सर्विसीस चलता. ताजी आमी सातत्यात सगळे जाण म्हणजे ती आमकां सेवा म्हणून वापरता. 70च्या विकासात तांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. 70च्या लोकांनी कंटिन्युअसली गेली कितलीशीच वर्सां तांचेर प्रेम केलो. 50 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां 70तल्यान म्हणजे पर्ये मतदारसंघांतल्यान निवडून दिलो. सुरवातीक 71 मतदारसंघ आनी ताज्या उपरांत 2 मतदारसंघ जाल्या उपरांत पर्ये ह्या मतदारसंघांतल्यान तांकां कंटिन्युअसली तांकां निवडून दिलो. आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हांचो जल्मदीस आयतारा व्हडा दबाज्यान पर्ये मतदारसंघांत मनयलो. ह्या वेळार आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खासदार सदानंद शेट तानावडे, विजयादेवी राणे, मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देव्या राणे तशेंच अभिनेत्री हेमा मालिनी, गायिका हर्षप्रीत कौर हांचे ह्योय वेळार हाजीर आशिल्ल्यो. मेकर्स ऑफ मॉडर्न गोवा ह्या पुस्तिकेचे मानेस्तांच्या हस्तुकी विमोचन जालें. देशाचे प्रधानमंत्रीन बी सांगले की प्रतापसिंग राणे हो साधारण राजकारणी मनीस न्हू, पूण तेका लोक मानतात आनी गोंय राज्यान जे तेणी काम केल्लें आसा म्हणून तेका लोकांनी इतले वर्सां निवडून हाडले. राजकारण ही सादी गोश्ट न्हू. 50 वर्सांचो इतिहास आनी आमी ल्हानपणाच्यान आमच्या राजकारणाचो प्रवास जेन्नाच्यान चालू जालो तेन्नाच्यान आमी एकूच पळयताले की 70चो विकास आनी साहेबा माध्यमांतल्यान म्हाज्या वडिलांच्या माध्यमांतल्यान हो विकास हो कसो आमी पळयला, ल्हानपणांतल्यान पळयला, जिवनान कश्ट काय आयिल्ले ते बी परिस्थिती पळयल्या. जेन्ना जेन्ना आमी भाशण करतात तेन्ना तेन्ना हांवें सदां भाशणान सांगलेलें आसा की हे आमचें व्हडलें झाड, ह्या वृक्षापणां आमी वयर सरल्या आनी म्हणूनच तेंचे वाटचाल घेवन आमी कांय बरें म्हणून आमी 70च्या परिसरांत करपाक म्हणून आमी फुडें चल्ले. परवरी आयोजीत केल्ल्या नोमोजोच्या 5व्या आवृत्तीचे उक्तावण फामाद अभिनेते जॅकी श्रॉफ हांच्या हस्तुकी जाले. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, गायिका हेमा सरदेसाय आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच भुरग्यां खातीर मनरिजवणेचे खेळ आयोजीत केल्ले. मुखेल सोयरे अभिनेते जॅकी श्रॉफ हांणी उलयतना
आमी उदरगतीची पावलां घेतना भुरग्यांच्या फुडारांचो विचार करून मुखार सरपाक जाय अशें सांगलें. Future of children. It is not our job is to leave a beautiful soil, beautiful water, beautiful thought for the babies. His child, everybody's children. They are the future generation. Leave a beautiful, lovely world for them. Go green, cycle a lot. Cycle a lot. If you get a cycle track, go there. Learn dancing, learn singing, be in art, football. तोड़ के रखो बच्चे लोग. पर्यटन मंत्री आणि थळावे आमदार रोहन खंवटे हांणी नोमोजो वरवीं भुरगीं आनी घरच्यांक कांय खीण एकमेकाच्या सहवासात घालोवपाक मेळचे ह्या हेतान ही कार्यावळ आखिल्ली अशें सांगलें. एक ल्हानशी आयडिया जी तयार जाल्ली की नो मोजो म्हणजे नो मोटर झोन आणि नो मोबाईल झोन हे तयार करून भुरग्यांक एक कडेन हाडप, ग्रँड पेरंट्सांक एक कडेन हाडप, आवय बापायक एक कडेन हाडप आणि एक क्वालिटी टायम स्पेंड करता आसतना आपल्या भुरग्यांक नातवांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप, तांचो टॅलंट दाखोवपाक म्हणून चिंतून आमी हे फेस्टिवल कन्सेप्च्युलायज केल्लें. त्या फेस्टिवलाक सायकली घेवन भोंव जे भुरगेपणान जे जाणट्यांनी पयलीं केल्लें ते भुरगेपणाचें सायकलिंग जावं रस्त्यांचेर जंय गाडयो ना, स्केटिंग जावं बाकीचे एक्टिविटीज ऑन द रोड, ऑल थिंग्स which we would want to do and imagine to do but we can't do because of the growing day, the traffic. जाय जाल्यार आमी हो एक दीस एनवायरमेंट पर्यावरणाक राखून ताजो रेस्पेद करून एक स्ट्रॉंग मेसेज दिवपाचो आमचो जो प्रयत्न आसता तातूंतल्यान ही नो मोजो संकल्पना तयार जाली. फोंडें तालुक्यांतल्या शिलवाडा सामेवेऱ्याचे शेतकार संजय पाटील हांणी अथक परिश्रम घेवन आपल्या 10 एकर कुळागरांत नैसर्गिक शेती कशी करची हाचें उत्कृश्ट उदाहरण शेतकारां मुखार दवरलां. हाका लागून अंदूचो भारत सरकाराचो पद्मश्री पुरस्कार तांकां फावो जाला. दूरदर्शना कडेन उलयतना तांणी पद्मश्री पुरस्काराक लागून लोकांचो शेती क्षेत्रा कडेन वळोवपाचो दृश्टिकोन बदलतलो अशें सांगलें. 2024चो पद्मश्री पुरस्कार म्हाका फावो जाल्या बद्दल हांव भारत सरकार आनी गोंय सरकाराचे अत्यंत मनापासून आभार मानतां. ल्हान आसतना जेन्ना हांव शिक्षणाक म्हाज्या मामाले थंय आसतालो तेन्ना थंय एक संघाची बैठक चालू आसली आनी ते बैठकींत त्यांनी एक गीत सादर केलें. हो पुरस्कार हांव तमाम गोंयच्या शेतकऱ्यांक आनी भारतांतल्या शेतकऱ्यांक अत्यंत आनंदी वृत्तीन समर्पीत करतां. नैसर्गिक शेती हो एक तसो गहन विशय आनी गेली 35-36 वर्सां आमी गोंयांत ह्या नैसर्गिक शेतीचो प्रचार आनी प्रसार जावचो हे दृश्टीन झट्टाले आनी त्या प्रयत्नाक आमकां आयज यश येयलां अशें म्हाका दिसता. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याच्या निमतान आयज नवी दिल्लींतल्या इतिहासीक विजय चौकांत बिटिंग रिट्रीट सुवाळो जालो. भारतीय लश्कर, नौदळ आनी हवाई दळ तशेंच केंद्रीय सशस्त्र दळ हांचे म्युझिक बँड ह्या सुवाळ्यांत वांटेकार जाले. एकूण 31 भारतीय धून ह्या सुवाळ्यांत ह्या बँडांनी तयार केल्यो. शंखनाद धुनीन ह्या कार्यावळीक सुरवात जाली. उपरांत वीर भारत, संगम दूर, देशो का सरताज भारत, भागीरथी ह्यो धुनी ह्या बँडांनी वाजयल्यो. बिटिंग रिट्रीट ह्या सुवाळ्याचो समारोप सारे जहां से अच्छा ह्या धुनीन जालो. ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच हेर मानेस्त आनी लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर.एन. रवी हांणी तामिळनाडू राज्य सरकाराचेर भ्रष्टाचाराचे खर आरोप केल्यात. केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव गरीब लोकांमेरेन पावोवपाक राज्य सरकारान आडमेळी हाडून गरीब लोकांक ह्या येवजण्यां पासून वंचीत दवरल्यात असो आरोप तांणी केला. तामिळनाडूचे राज्यपाल नागपट्टिनम जिल्ह्यातल्या किजवेनमनी गावात भेट दिली. उपरांत तांणी ह्या गांवच्या दुर्दशेविशीं आपल्या सामाजीक संकेतथळार एका पोस्टा वरवीं हो आरोप केल्लो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. जयशंकर हांणी स्टॅच्यू ऑफ युनिटीक भेट दिवपाच्या हेतान
देश विदेशातल्या पर्यटकांनी गुजराताक भेट दिवन राष्ट्रीय एकात्मतेचो संदेश कानाकोपऱ्यांत पावोचो असो उलो मारलो. गुजरातात आयोजित IHCLच्या कुशळताय केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. या कॉर्पोरेट हो, टूरिस्ट हो, फॉरेन टूरिस्ट हो, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हो, जितने लोग यहाँ आ सके, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मैसेज जो ये टूरिज्म के माध्यम से अब पूरे देश में भी फैल सकता है, से देश के बाहर भी जा सकता है. सर्वायकल कॅन्सर हो बायलांक जावपी दुयेंसांतल्या वळेरेंत दुसऱ्या सुवातेचेर आसा. ह्या कॅन्सराची बेगीन तपासणी जाल्यार ह्या दुयेंसांतल्यान बरें जावपाक मजत जाता. ह्या दुयेंसाचेर आतां वासिनय उपलब्ध आसा. 15 वर्सां पिरायेच्या चलयांक हें वासीन दिल्यार ह्या दुयेंसाचेर आळाबंद हाडपाक मजत जातली. एम्स हॉस्पिटलांत ह्या दुयेंसाचेर चांचण्यो चालू आसात अशी माहिती एम्सचे तज्ञ डॉक्टर नीरजा बाटला हांणी दिली. जो 30 साल की ऊपर उम्र हो गई है तो चेक करें कि आपने HPV टेस्ट कराया क्या. अगर कराया तो 5 साल तो नहीं हो गए, अगर 5 साल से ऊपर हैं तो ज़रूर कराएं. और अगर आप सोचती हैं कि नहीं 2 बार ही काफ़ी है तो वो चेक कर लें कि आपका अप टू डेट है. पैप्समेयर कराती हैं तो 3-3 साल में क्या ज़रूरी है अपडेट करें. अपने नेबर्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपनी बेटियों को, नीसेस को, सबको देखें, उनका वैक्सीनेशन कराएं. सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युअल एअरबसचे मुखेली जुलियन मॅनहस हांणी एका दिसाळ्यांत बरयल्ल्या लेखांत जैव इंधन आनी SAF उत्पादनांत भारत एका विशिश्ट स्थितीत आसा. हाका लागून एअरबस भारतांत गुंतवणूक करपाक इच्छुक आसा अशें नमूद केलां. हाका लागून भारतांत SAF उत्पादनाक उर्बा मेळटली. SAF निर्यातींत भारताक एक नवो उद्देग म्हूण पळोवपाक येता अशें तांणी आपल्या लेखांत बरयलां. फाटल्या वर्सा जूनांत IOCन लॅक्झिझॅट बरोबर सहयोगाची घोशणा केल्ली. उपरांत IOCन हरियाणात SAF उत्पादन केंद्र स्थापन करपा विशीं सहयोगाची घोशणा केल्ली. 19 वर्सां पिराये सकयल्या दादल्यांच्या संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत निमाण्या गटांत खेळांत भारतान अमेरिकेक 201 धांवड्यांनी हारयले. काल दक्षिण आफ्रिकेत जाल्ल्या ह्या खेळांत भारतान पयली फलंदाजी करतना 50 षटकांनी 5 गडे बोगडावन 326 धांवड्यो केल्ल्यो. हातूंत अर्शन कुलकर्णी हाणें 108 जाल्यार मुशीर खान हाणें 73 धांवड्यांचें योगदान दिलें. अर्शन कुलकर्णी हाका मॅन ऑफ द मॅच म्हूण घोशीत केलो. अमेरिकेन कुरुबावलो जिखून भारताच्या पयली फलंदाजी करपाची संद दिली. उपरांत 327 धांवड्यांच्या मोखीक जाप दितना अमेरिकेचो पंगड फकत 125 धांवड्यांचेर सोंपलो. ह्या जैता उपरांत भारत सुपर 6 गटांत आस्पावीत जाला. आतां भारताचो फुडलो वेळ न्यूझीलंड आनी नेपाळ आड सुपर 6 खेळपात जातलो. पळय आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 21 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्र्यांच्या परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीक उपाट प्रतिसाद. तणावमुक्त परीक्षेविशीं विद्यार्थी, पालक आनी शिक्षकां बरोबर साधलो संवाद. फुडाराचेर नदर दवरून करियराची करची निवड. आवय बापूय शिक्षकांचे मार्गदर्शन घेऊनच मुखार वचपाचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मारलो उलो. स्वदेशांतले पॅव्हिलियन्स इंडिया एनर्जी वीक कार्यावळींत जातले आस्पावीत. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली माहिती. गोंय फकत पर्यटन स्थळ म्हण न्हय तर अर्थीक उदरगत आनी संदीचें एक उत्कृश्ट उदाहरण म्हण विकास करपाच्या नदरेन करता सरकार वावर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. आनी गोंयांत पयलेच फावट GIDCच्या 43 भूखंडाचो करतले लिलाव. दिली माहिती उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच आमची DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात.
इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.